सर्व आम्ही सांगाता मेळ्या धन्या देवा करगा दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरे काळजान आमी गाव्या येया तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती कर्या रसनाराची येया तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गाव्या आमी धन्या देवाची येया तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती कर्या रसनाराची येया तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गाव्या आमी धन्या देवाची सोमेस्त आमी एक घडीभर बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्ता म्हूण मागता सांजूदता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या आयच्या ह्या भक्तीपणाक जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता हॅरी पिंटो आनी कुटाम पांगळा सिस्टर मेरी बँगलोर रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटाम कटील कॅटलीन थिया मस्कारेनेस कटील लितिशा डिसोजा आनी कुटाम बंटवळ नॉर्मन डिसोजा आनी कुटाम विजय रॉयसन फेर्नांडीस 10व्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी वेलंकणी वाडो डीलन शॉन पिंटो मँगलोर डेलिशा लिली पिंटो मँगलोर डॅरन शेन पिंटो मँगलोर विन्सी फुटाडो मुल्की ट्रिस्टन कुटिनो मदर तेरेजा वाडो डायना डिसोजा सुरतगाल मेल्विन मेंडोन्सा आनी कुटाम निड्डोडी डायना डिसोजा सुरतगाल शॉन पायस मुंबई अल्विशा अश्विन एल्स्टन मुनकूर विन्सेंट बिड्डो बोल्कुंजे रीशल फेर्नांडीस बेळवाई मोंतु जेसिंता मोरास किरेम वाल्सानी वेरिशा आराना मूडबेळे जोसेफ फ्लेविया रोड्रिगस मुंबई रोशन डिसिल्वानी कुटाम वामंजूर झारा शिक्वेरा पहिल्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी मूडबिद्रे रोहित रावरो आनी अल्थिया मिनेजस पयतगाजो वाडो सुशांत स्टीव मोरस नित्तदर वाडो प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयता अमल केरळा मेल्विन रोडाल पिरेरा किरेम फिलिप नेरी सेरावो आनी कुटाम आयसी कॉलोनी मुंबई जेनिशा डिसोजा माडंत्यार हेरन जॉयल डिसोजा दुबई प्रदीप कॅरल मॉरस किरेम जेसिंता आरान्ना मूडबेळे जोसेफ फ्लेविया रोड्रिगस मुंबई देवरीन कुटिनो कुटाम आनी डिसोजा कुटामच्या आत्मीय बसून मीस भेटयता हिल्डा नॉर्मन डिसोजा विजय आनी तशेंच फेस्त मीस भेटयता विन्सेंट बिड्डो बोळकुंजे ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवा मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मागया मोगाचें आज आमी ह्या नोवेना वेळार मिसा वेळार आराधना वेळार विशेष जावन चली ह्या भुरग्यां खातीर मागता ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेर राष्ट्रीय चलयांचो दीस जावन आसा आनी ह्या संदर्भी आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या मोगाच्या सक्कड चलयां खातीर आमी मागया सोमी देव तांकां आपणून दी आशिर्वादीत करून दी बेसावांनी भरून दी सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतले सांबाळून दी तांचे जिवीत नंदन करून दी म्हणून आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या मोगाच्या चलया भुरग्यां खातीर विशेष जावन ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया सक्कड आमी उबे रावया ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो पाद्राबान येदोळचो सांगिल्ल्या प्रमाणे चलये भुरग्यां खातीर आमी मागया कित्याक म्हळ्यार तांचो दीस परवां आनी देखून हो दीस आमकां देवान तांचे पसत मागोवंक तांचे पसत बरें चिंतूंक तांच्या विशांत बऱ्या तरेन आमी चलोवंक आमी मागया येदोम सर स्त्रियांक फावो तें स्थान मान दिनातले खातीर आनी तशेंच आमच्या
तक आमी कश्ट पडतना ह्या कश्टांत आसतना तीन तांणी कुमोग करूंक ना या तीन कश्टातना आमी कुमोग करूंक ना हें जावन दी आमचें एक मागणें ह्या वेळार आमच्या सर्व चलयांनी तांच्या वडिलांक खाल जावंक आनी तशेंच तांच्या वडिलां खातीर मागोवंक हे मिसाचें बलिदान आमी भोवते बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वपदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत देवरूय तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवर्तान मानून घेवन तांकां वळखूंक तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत तूं वचो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्ना हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देव कांय अनितवंत न्हय तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत्र ताचे थंय दाखयल्लो मोग देव केदींच विसरचो ना ही तुमी दाखयतात ती उर्बा आखेर पर्यान तुमचे भितरल्या हर एकल्या थंय तीर आसूं आनी तुमी बरवसले तुमकां शेवटी लाबो म्हणून आमचो अत्रेग तुमी केदींच आळशी जायनये बगार भोवर्तान आनी सोंसणीकायेन देवाच्या बसवणेचे वारीसदार जातल्यांची देख घेजय म्हूण आमची आशा देवान आब्राहमाक बसवणी केली तेन्ना आपणा प्रास व्हड दुसरो कोणीय ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सोपूत घालो आनी म्हळें खरेंच हांव तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक आगणीक संतत करतलो आब्राहाम सोंसणीकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयल्ले जोडूंक पावलो मनीस सोपूत दितना आपणा प्रास व्हड आशिल्ल्या नांवान सोपूत दिता अशें बसवणेक सोपुतां वरवीं क्रांती लाभतना वादी मदली वादविवाद संपतात तशेंच देवानी आपली बसवणी सोपुताकाल दिली आपणो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली क्रांती बसवणेचे भागीदार जातल्यांक दिवंक देवान म्हाका मन आसलें तशें म्हणटाच देवान आतां बदलूंक जायनातले तसल्यो दोन संगती आसात तांचे विशीं देवाच्यान फोटोवंक जायना तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखारी दवरलो बरवसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा हो बरवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगर होच बरवसो पडदा फाटल्यान आशिल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता ते आमचे फुडें आमचे पसत जेजू प्रवेश जाला जावन सस्नाक श्रेश्ठ याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो देवाचें उतर हें
सर्वेस्पर आपले करा सदांच मोतीन दवरता सर्वेस्पर आपले करा सदांच मोतीन दवरता सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दिता जमलेल्या भक्तिवंतांचे सभेन ताका हरसयता सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती तांतू आनंद भक्तेल्यांनी ती निहाळची सर्वेस्पर आपले करा सदांच मोतीन दवरता ताच्या महत् कार्यांचो उगडास ताणें आमकां सोडला सर्वेस्पर दयेन आनी काकुळतीन भरलोलो आपणातय बेबिरांत आसलेल्यांक तो ग्रास दिता आपले कारण सदांच आपल्या मनान दवरता सर्वेस्पर आपले कारण सदांच मोतीन दवरता सर्वेस्पर आपले कारण सदांच मोतीन दवरता Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्तचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगड अशें कसल्या बरोवशा तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजतल्यात Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजो क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तो एक साबतसो दीस जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान वेतलो ताचे सांगाता वेचे सीस चलता चलता कुणश्यो मोडूंक लागले देखून फारिजेव जेजू लागीं म्हणाले पळय तुजे सीस साबताच्या दिसा आड व्हरलेलें कित्या करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें न्हय नांगय अबिया तर श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या वेळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आड व्हरलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांक ताणें दिलें नांतवे आनी ताणें तांकां सांगलें साबत मनशा खातीर केल्लो मनशाक साबत खातीर केल्लो न्हय देखून मनशा पूत साबत सोय धनी देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भवनो आनी भयण्यानो काल सकाळीं हांव कॉन्वेंटाक मिसा गेल्लो मिस जावन ब्रेकफास्ट करता आसतना सुपिरियर म्हजे कडेन उलयतना एक संगत सांगूंक लागली तांकां थंय एक दोरो बांदूंक आसा त्या दोऱ्याच्या भितरल्यान एक ड्रायनेज करूंक आसा
आनी एका फाल्यान व्यक्तीक तांणी सांगलां कामाक आनी तो व्यक्ती सोमार जावन सिस्टरान काम सुरू कर म्हळें खालतावन देखून तो व्यक्ती म्हणालो खंय आयतारा दीस हांव सुरू करता आयतारा दीस हांव काम करता आयतारा दिसा सुरवात करता पूण सिस्टरीन ताका सांगलें खंय आयतारा नाका आयतारा दिसा आमच्या जाग्यार काम करचें नाका आयताराचो दीस साब्बतचो दीस आयताराचो दीस पवित्र दीस आयताराचो दीस विशवाचो दीस तर आयतारा काम करचें नाका तूं सोमार तावन सुरू कर पुरो म्हणालें गे आनी जायतो म्हणालो खंय तो क्रिस्तांवचो आनी सोमार तावन काम करूंक तो ओप्पालो मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू आनी ताचे सीस साब्बतच्या दिसा त्या गोवांच्या गाद्यांतल्यान वेताना ताचे सीस कणशो मोडूंक लागले आनी तो गोव खावंक लागले आनी तो वळू फारिजेव हें पळयल्ल्यानी जेजूक दुर्सातात तुजे सीस साब्बत दिसा आड व्हरलेलें कित्याक करतात हें कित्याक काम करतात हें कित्याक अशें करतात साब्बत दिसा तें आड व्हरलां साब्बत दिसा तें करूंक नजो न्ही म्हणून आनी तो वळू जेजू कितें म्हणालो साब्बत मनशा खातीर केल्लो मनशाक साब्बत खातीर केल्लो न्ही देव वा मनीस साब्बत असो धनी वा मनशापूत साब्बत असो धनी म्हणलें जेजू थंयसर स्पश्ट करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी पळयता आमच्या बोवारी मुस्लिमांक शुक्रार असो दीस तो पवित्र दीस आमकां आयतार असो दीस पवित्र दीस साब्बत असो दीस जुदेवांक जेजूच्या काळार सोनवार असो साब्बत असो दीस जावन आसलो कित्याक देवान 6 दिसांनी संवसार रचलो देवाचें काम शुक्रारा मुक्त जालें गे सोनवारा दिसा देवान विशव घेतलो आनी त्या देखून तो दीस जुदेवांक साब्बत असो विशव असो दीस आनी त्या दिसा काम करूंक आड व्हरलेलें आतां साब्बत असो अर्थ कितें साब्बत दिसा कितें करूंक आड व्हरलां ह्या विशयांत थोड्यो संगती आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया मग जेन्ना पयलें साब्बत असो दीस पवित्र दीस साब्बत असो दीस देवाक समर्पण केल्लो दीस आनी त्या दिसा देवाक आमी पयलो मान पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवंक जाता त्या देखून आमकां आयतारा दिसा मिसाचें बलिदान मागणें जावंक बरो सांजेर वाड्यार जमत देवाक कित्याक देव साब्बत असो धनी आनी त्या देखून ताका आमचे जिवीत असो धनी म्हणून आमी घेवंक आसा ताका आमी पयलो जागो पयलो मान देवाक आमी दिवंक आसा कित्याक आमचो धनी तो आमचे जिवीत सोलोवन व्हरचें ताणें आमचे जिविताचे धनी आमी न्ही आनी त्या देखून त्या साब्बत दिसा पयलो जागो पयलो मान आयताराच्या दिसा आमी ताका दिसाय थोडे बडी आमकां काजार आसल्यार कार्यक्रम आसा जाल्यार आनी कितें आसा जाल्यार मिसानांत वा इल्ले पुरासान जाल्यार आदले दिसा सांजे राती खंय प्रोग्राम आसले आयतारा ना आयतारा दिसा मीस रजार ना आमकां थोड्याचे चिंता आनी आमच्या भुरग्यांक थोडे बडी म्हयन्याचो पयलो आयतार रजेचो दीस जाल्यार दोतोरणी ना मिसाकी ना त्या दिसा त्या देखून देवाक दिवचो तो जागो देवाक दिवचो तो वेळ आमी हर एकल्यानी देवाक दिवंक आसा म्हाका त्या देखून आयताराचो दीस पवित्र दीस पयल्यान पयलें देवाक आमच्या जिवितांत जागो दिवंक आसा हें गरजेचें हें आमी समजून देवाक तो जागो देवाक तो मान दिवंक आमी प्रयत्न करचे दुसरो साब्बतचो दीस विशवाचो दीस मगचे न्हू 6 दीस आमी काम करता आनी 1 दीस विशव कित्याक ही कूड इल्लो विशव आशेता इल्ले रेस्ट जायते 7 दिसी काम केलें जाल्यार ही कूड थकता आनी मागीर थंयसर नवो उरूप ना उर्बा ना मोगाचे न्हू आमी पाद्र्याबांक युरोपांत प्रत्येक जावन बुधवारा दीस हांवें आयकल्या प्रमाणे हप्त्यांत 1 दीस रेस्ट त्या दिसा पाद्र्या थंय नात ते तो विशवाचो दीस हप्त्यांत कित्याक आयतारा जायना आयतारा दिसा काम आसता पाद्र्याबांक त्या देखून 1 दीस कित्याक 1 दीस कुडीक सुशेगाद 1 दीस कुडीक विशव गरज आसा हेंची ताप मस्त कडेन आसा आनी हें जाय मोगाचें कित्याक आमची कूड आमी काम करून थकोवची न्ही
अत्यंत एक दीस ह्या कुडीक एक रेस्ट दिवन विशव दिलो जाल्यार आमकां सडीत काम करूंक बळ मेळटा, सडीत काम करूंक उर्ब बालपता आनी आमचें काम मिसांव तें फळां बरी जाता. हें गरजेचें मोगाचें. त्या देखून आमी हर एक दीस गलचे न्ही, पयशे म्हणजे न्ही. त्या देखून आमच्या कुडीक भलायकी सांबाळचें आनी त्या देखून इल्लोसो विशव घेवचें हें गरजेचें मोगाचें. त्या देखून वो दीस साबतसो दीस विशवाचो दीस आमकां इल्लेशें रेस्ट करचो दीस आनी त्या देखून सकड राटावळी तावन इल्लेशें आलाग रावचो तो दीस म्हणलें आमी समजा जाय. त्या देखून आमकां आयताराचो दीस देवाक जागो दिल्या उपरांत इल्लोसो विशव घेवचें, इल्लेशें रेस्ट करचें. त्या दिसा खंयचें बरादीक काम ना आनी त्या देखून हें चिंताप आमचें तें आसा जें रेस्ट आमकां गरज आसा ही आमी हर एकल्यानी करूंक जाय. मोगाचें दुसरें चिंताप तें जावन आसा मोगाचें न्हू. हें आमी समजूंक प्रयत्न करचें कित्याक तो साबतसो दीस आमकां विशव आमकां गरज आसा. तिसऱ्यान साबतसो दीस कुटुंबाचो दीस. हप्त्यान आमी काम करतना आमकां कुटुंबाक दिवंक वेळ ना. भुरग्यां सांगाता, बायले सांगाता, दादल्या सांगाता, कुटुंबाच्या सांगाता करसूंक आमकां वेळ ना. आमी बिजी आसता. त्या देखून तो दिसा आमी विशव घेताना आमच्या कुटुंबा सांगाता इल्लो वेळ आमी करचो. कुटुंबा सांगात आमी इल्लें भायर वयचें, कुटुंबा सांगात आमी इल्लेशें वेळ उलोवचें. हें सडीत वेळ आमच्या कुटुंबाक आमी दिवचो मोगाचें न्हू. ना जाल्यार काल जाता एकामेका कडेन आमी उलयना जाल्यार, एकामेका वेळ दिना जाल्यार आमचें जिवीत कितें मोगाचें न्हू. आमचे कडेन सक्कड आसूंक पुरो, आमच्या कुटुंबांत संतोष आसचें ना, आमच्या कुटुंबांत समाधान आसचें ना, आमच्या कुटुंबांत बरेंपण आसचें ना. थोडे तशेंच आसात काम म्हणून सगळो वेळ काम, भुरग्यांक पतीनेक दादल्याक वेळ ना. आमी काताळा वेळ दिवचो. त्या देखून एक दीस आमच्या कुटुंबाक कुटुंबाच्या एकवटा खातीर एकूटाम जावन आमी इल्लेशें भायर वयचें हें गरजेचें मोगाचें. कित्याक प्रत्येक जावन आमचीं भुरगीं एका आवय बापाय तावन तें आशेतात. पयशे आस्त बदीक भुरग्यांक नाका, भुरग्यांक सांगाता इल्लो वेळ करचोचें. म्हाका हांवें हर एक वर्सा 10वे क्लासीच्या कॅम्पां कंडक्ट करतना प्रत्येक जण मूडबिद्रे वारडे, बोंटवळ वारड्यांत आमी एक दिसा कालें करतलें आवय बापायक आपयतलें. भुरग्यांक सांगाता एका गोश्टी आवय बापाय आनी एका गोश्टी भुरगीं बसतलीं आनी आवय बापायनी तांचे कश्ट दूख सांगतना भुरगीं आवय बापायक सवालां विचारतलीं, आवय बापायक सांगतलीं आमकां तुमी वेळ दितात की आमचे कडेन करचो तुमकां वेळ आसा की. मस्त जाणां भुरग्यांनी विचारलेलें आसा. भुरग्यांक दिवचो वेळ कुटुंबांत, भुरग्यां सांगाता करचो वेळ हें गरजेचें मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी भुरग्यांक वेळ दिवंक आनी हें आमच्या कुटुंबाचो एकवट गट करता, आमचें कुटुंब बळादी करता आनी आमच्या कुटुंबांत आमकां सांगात दिता मोगाचें न्हू. हें साबतसो अर्थ मोगाचें न्हू. हें आमी समजूंक प्रयत्न करचें. आतां अशें करता आसतना बरें करनो जो म्हूण खंय सांगो ना, बरें करनो जो म्हूण खंय बरोवन घालूं ना. आतां त्या देखून हांगासर कितें सांगलां, त्या दिसा बळादीक वावर ना. त्या दिसा कुटुंबा सांगाता देवाक तशेंच कुटुंबाक एकामेकाक आनी तांकांत दिवचो तो वेळ. आनी अशें म्हणटाना जर तर कोणी एकलो गरजेवंत आसा, कोणायकी म्हजी गरज आसा, काम तांकां खूब मोकर नासता. आज आयताराचो दीस, त्या देखून आज साबताचो दीस, देवाक दिवचो वेळ, कुटुंबाक दिवचो वेळ, म्हज्या म्हाका दिवचो वेळ. त्या देखून हांव कोणायकी खूब मोकर ना. आतां शेजारा कोणी एकलो हुशार ना, आस्पत्रेक अर्जंट व्हरीचे ना, आज म्हाका जायना, तूं मेल्यार येवना. आनी थंय चिंताप आसो नजो. त्या देखून साबत दिसा त्या देखून हांगासर जू देवांची चिंताप तें जावन आसलें. साबत दिसा कितेंय करूं नजो, कोणायकी बरें करूं नजो, कोणायकी कुमो करूं नजो, कितेंच करूंक वचो नजो. तें साबताचो अर्थ न्ही मोगाचें. तें चिंताप काण सोडयचें. ह्या सक्कडा सांगाता जर तर कितेंय एकलो गरजेवंत आसा, कितेंय म्हजी कुमो गरज आसा, कितेंय कुमो किसा नायिला, असल्यांक बरें करचें, कुमो करचें. तें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य म्हणलें तें आमी समजोचें. तें करूंक आड व्हरूं ना. त्या देखून कुमो करूंक बरें करूंक खंयची अडखळ आसा न्हय. त्या देखून जेजून ह्या साबताचो ह्या विशवाच्या दिसाचो एक खरो अर्थ समजूंक प्रयत्न केल्लें आमच्या आईच्या वांजेलान आमी पळयता. त्या देखून जेजू कितें म्हणालो, साबत मनशा खातीर, मनशाक साबत खातीर केल्लो न्ही, साबत मनशा खातीर. त्या देखून बरें करूंक साबत वा खंयची अडखळ आसूं नजो, आमी बरें करूंक सदांच तयार आसा जाय मोगाचें. त्या देखून आयचे पयले वासाप आमी आयकल्लें हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें आमकां कितें सांगता, तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी
आदी केला आणि आता करतात ते सेवे मुखांतर तांचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसारचो ना. तर तुमी हेरां थंय कितें मोग दाखयला, हेरांच्या गरजांक तुमी कितें पावल्यात, हेरांक कितें बरें केलां, देव केन्नांत विसारना मोगाचें विसारचो ना. ताचो प्रतिबळ आमकां हर एकल्याक दिता. त्या देखून जेजून कितें म्हणलां, म्हज्या नांवान म्हज्या भावाक वा भयणीक एक कोप शेळें उदक तुमी दिशात जाल्यार ताचो प्रतिबळ तुमकां सुखाचो ना. त्या देखून हें उडासन आमी दवरचें मोगाचें बरें करूंक केदाळें अडखळना. आमी हर एका दिसा आमी बरें करूंक, बरें गरजेच्यांक पावोवंक आमी सदांच तयार आसा जाय. आनी ताचो प्रतिबळ आमकां केन्नाय सुखाचो ना. देव ताचो प्रतिबळ आमकां दितलो, आमच्या जिवितांत यथेश्ट मापान आमकां दितलो मोगाचें. त्या देखून बरें करचें अवकाश मेळटाना, हेरांच्या कुमकेक पावूंक अवकाश मेळटाना आमी केदाळाय आमी फाटीं सरचें न्ही मोगाचें. म्हाका जायना म्हणचें न्ही, आमकां फुरसत ना म्हणचें न्ही मोगाचें. आमकां मेळिल्लो एक अवकाश, कित्याक म्हजो भाव म्हजे भयण देवाचें प्रतिरूप आनी त्या भावा थंय आसच्या, त्या भयणी थंय आसच्या, त्या देवाची सेवा करूंक, त्या देवाच्या गरजेक पावोवंक म्हाका मेळिल्लो एक अवकाश म्हणलें चिंतून आमी केन्नाय तयार आसा जाय आनी आमी बरें करी जाय मोगाचें. आनी ताचो प्रतिबळ आमकां भरपूर मापान मेळटा म्हणलें हें सत आमी चिंती जाय. त्या देखून आयचें वाचप, पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आमकां कितें म्हणटा, भावार्थांत आनी सोंसणीकायेन, भावार्थान आनी सोंसणीकायेन तुमकां प्रतिबळ मेळटा म्हणून राखून रावा. तुमी केल्ल्या बरेपणाक, तुमकां केल्ल्या तुमी केल्ल्या उपकाराक बरेपण लाभता म्हणलें अत्रेगून रावा. देवाची बसवणी केदाळाय निर्पळ जायना म्हणलें हें आमकां सांगता. आनी एक दाखलो आयच्या पयल्या वाचपान दिला, कोणाचो? अब्रामाचो. अब्रामाक देवान आदी म्हाका एक बसवणी केली, कित्याक तुजी संतत दर्या तडीच्या रेवे परी मोळबाच्या नेकेत्रा बरी विस्तारतली. आनी अब्रामाक म्हातारी प्राय जाल्ली, भुरगीं नातल्लीं, कशी संतत वाडटा. अब्रामान सवाल विचारी येता आसलें, अब्रामान दुबाव करी येता आसलो, अब्रामान पातये नासतना रावी येता आसलें, पूण अब्राम देवाचेर पातयेलो. त्या देखून ताका भावार्थ असो बापय म्हणून उलो मारतात. आनी देवान केल्ली बसवणी ताच्या जिवितांत सिद्ध जाली. ताका एक पूत लाभलो आनी त्या पुता मारिपात संतत विस्तारली मोगाचें. आनी एका लेखान आज आमी त्यात अब्रामाच्या मुळांत हावन आमी उदेल्ल्या मोगाचें. हें सत जावन आसा. अब्रामाची संतत सगळ्या संवसारार आज विस्तारल्या मोगाचें. देव ताची बसवणी पूर्ण करनासतना रावना. देवाच्यो बसवण्यो, त्या देखून आमी म्हणटा आमचो देव विश्वासी देव. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हें सत जावन आसा मोगाचें. त्या देखून आमी केल्ल्या बरेपणाक, आमी करच्या त्या बरेपणाक प्रतिबळ मेळनासतना रावना मोगाचें. हर एकल्याक आमकां प्रतिबळ मेळटा, आमच्या जिवितांत यथेश्ट मापान मेळटा मोगाचें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतराचो करता नियाळ करतना जेजू जावन आसा साब्बाताचो धनी. हें सत आमी वळखून घेवया. ह्या साब्बाताच्या धनयाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो, पयलो मान आमी दिवया मोगाचें. आनी ह्या साब्बाताच्या धनयाक एकामेकांत आमी पळया, एकामेकांत आमी वळखून घेवया आनी एकामेकाची सेवा आमी करया मोगाचें. आनी त्या मारिपात साब्बाताक एक नवो अर्थ दिवंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत एक अर्थाभरीत करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तिस्त करपाक त्या सोमयात हांवन ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागून घेवया. आमीन. बापा दिता आमकां घे म्हूण परता तुस्को आमचो समर्पिता दिसपडतोवा आज भेटयता मोडो जावन कूड जेजूची वायनाका कास रक्ताची ताचेत बदल जिणी आमची करच्याक सेवा सरलोकाची.
मोगाळ भाऊ बहिणीनो, हे आमचें बलिदान सर्वपदुत्रा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंते बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र पित्यादवा सरस्पर मानून घे. सरेस्परा भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवून परगटूंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडोवन आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ह्या आपल्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सरस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सर पदत्रांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सवेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरान सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. दळबराचो सर्वेस्पर, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी ताणें काल्स घेतली, ताका नव्यान दिसून आसलो आनी आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी स्मेस घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडा साक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी स्मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामोरये देवाचे माये सांगाता, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन दमदुतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सा आग्नेसा बराबर
ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया कोण ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पत्वे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सवेच्या बॉर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दे आनी कोटांत सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हणटा रेवचे म्हाका फावो ना पोंच्या उतरनस म्हाका भलायकी मेळटली. Kasimcha karise atrika Ogar somya Jezuraya Yetu moja kalzandanya Dados tuka kenyan tuja Swaga, swaga Jesus somya संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोच्या रूपा तुका स्मृतिका मुझे आत्मिकान तू जाता कृपे जीवित तुला भयता मुझे जीवी नंदन
स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा घेवन जुता देवाच्या जैतेवंत मोरना बसवतो. ह्या नव्यानेच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत एक फावटी सांजूदता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. जुबलेवाचे वरस आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा जिंकून ह्या पवित्र थळाक येतात. हांगासर येवन विशेश तरान मागणें करता, कित्याक आमचे पक्षिगेरेचे एक जुबलेवाच्या वर्सा यात्रीक केंद्र जावन उबारलां. प्रत्येक इंदुलजन्सां मेळटात, जिंकून कुमसार जातात. सत म्हणटा हांव बदकी आमचे बाबा मागतात, तांकां इंदुलजन्सां लभतात. ती पुलगोत्रींतल्या आत्म्या खातीर वा हेरांच्या भलायके खातीर बऱ्यापा खातीर आमी भेटोवन दिवंक साध्य आसा. त्या देखून आज तुमी हांगासर आयल्यात, खंडीत देवान तुमकां विशेष देण्यांनी आशिर्वादांनी भरला मोगाचें न्हू. त्या देखून तुमकां परत एपटी हांव स्वागत म्हणटा. खरी एका मंगळार हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, ताच्या उपरांत नोवेन आराधन, 10:30 वरार परत हांगासर कुमसारा, 10:15 वरार तेर्स सुरू जाता, 10:30 वरार मीस, नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तीक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. कातोलीक पंचांग जावंक बरो, तशेंच सांजूदता देवाचे इमाज्यो, कोंतां, बिंतिन्यो आनी इतर बूक कॅसेटी थंयसर मेळटात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. थंय घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें तुमी फोन करून हांगासर येवयेत. तशेंच आयचे दीस थोडो वेळ मेळोवंक अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. जे कितें तुमकां दिवंक मोन आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना जाल्यार तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबले, कुमगार असली बरी गारी आसतना ह्या पुंताळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. हांगासर मिनी हॉलांत कॅम्ब्राल आरोग्य केंद्राची सिब्बंदी आसात, नर्स आसात. तुमकां BP, शुगर कोणाक टेस्ट करूंक जाय जाल्यार मिसा वेळा उपरांत आराधना वेळा जावंक बरो, नोवेना वेळा जावंक बरो वा मागीर अवकाश आसा. तशेंच आश्रयाच्या बिल्डींग सालान म्हज्या दाव्या कुशी एका कुशी फुटपाल्स थेरपी सोलोन आसा. पांय मिशनार दोन बसोवंक, ज्या देखून ती थेरपी कोणाक गरज आसा जाल्यार तोय अवकाश आसा. 28 तारखे पर्यंत 28 तारखे पर्यंत ती हांगासर आसतली. तशेंच मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक डाक्टरां, नर्स हांगासर आसात. जे कोणाक होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार तुमी थंयसर वचून घेवंक तुमकां अवकाश आसा मोगाचें न्हू. तशेंच ह्या पुंताळार तुमकां लाभलेलें बरेंपण साक्ष दिवंक मोन आसा जाल्यार येवच्या मंगळारा तावन हरी एका नोवेना वेळार आनी आराधना वेळार अवकाश करून दिता. हरी एका मंगळारा दोगांक हांगासर मुखार येवन 2 मिनटांचो एक एकल्याक अवकाश. ज्या कोणाय मोन आसा जाल्यार तुमी ऑफिसान नांवां दिया, पयलें सांगा आनी तो आमी तुमकां खंयच्या मंगळार म्हण सांगता. त्या मंगळारा तुमकां दोगांक साक्ष दिवंक अवकाश करून दिता. तशेंच जे तुमकां बरेंपण लाभलां ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपा
तुमची साक्ष जावन बरोवन दिवं कितें मोन आसा जाल्यार बरोवन दिया मोगाच्यान. कित्याक हांगासर आमी प्रिंट करून घालूंक चिंतला ह्या जुबलेवाच्या वर्सा. हांगासर येतली भक्ती का तें वाचून खंडी तांकांय हांगासर मागोवंक ह्या पवित्र तळाक येवन एक उत्तेजन दिल्ल्या बरें जाता. त्या देखून तुमकां कितेंय बरेंपणा नांव दिजें म्हणना, नांव घाली जेन्ना भक्तीक म्हण घाल्यार पावता. त्या देखून तुमकां कितें बरेंपण ह्या पवित्र तळा लाभला. तुमी एक ल्हान पेपरार एक ल्हानशें बरोवन दिया, ते आमी प्रिंट करून घालता. त्या मारीपात हेरांक तुमी प्रेरण जावयात मोगाचे न्हू. आज जेवणाक दान दिल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानादी बाब लिओ वेगस तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. एडविन ज्योती सेरावो मादा तेरेजा वाडो आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां. तांचो उपकार भोवता तांणी येवन मानाची वाद घेवची. ग्लॅडसन लुईस 5व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी ल्हान पुलवाडो आयचे दिसाचें वॉर्न स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तांचे सांगाता विन्सी पोटाडो मुल्की, सल्वोदोर विल्मा डिसोजा मँगलोर, नाव नाका म्हण एक दानी किरेम, हिल्डा डिसोजा सुरतगल, विन्सेंट पिंटो बोळकुंजे, कॅल्विन जोस पिंटो कारकाळ, जॉन्सन मेबल डिसोजा किन्नेगोळी, फ्रँकलिन मोंतेरो काय्यार, फिलिप नेरी सेरावो आनी कुटुंबाची मुंबय, रोशन डिसोजा संकल करिया. ह्या सगळ्यांनी मुखार येवची, तुमची मानाची वाद घेवची. तुमचो हर एकल्याचो हांव उपकार बावरता. तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तसो देव तुमकां हजारो वांट्यांनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण हांव विशेश तरान तुमचे खातीर ह्या नव्या आयच्या दिसा आमी मागता. आज जेवण तयार केलां वेलांकनी वाड्या घरांनी, तांचोय उपकार भोवता तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळें आमी दिमी घालया, नव्यानांत आमी वांटेली जावया. पात्रोन सांजता देवा आमची पासत विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाव भयणीनो, सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासून विनाती करता. सांजूदता देवानी येरसान बघ प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजो क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणेचो वडभाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लभता आनी समेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देश तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीचे स्वार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनी आयला. सर आमी बसया मोगाचे न्हू. सभा जणांनी हांगासर तेसावान दान दिल्या. ही सर तेसावां ह्या घडी हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसावां हांगासर आसा तुमी मागा, नाजाल्यार तुमच्या काल जमानान कितें तेसावां मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यान ह्या घडये सकड तेसावां मागणी सांजूदता देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून मागा मोगाचे न्हू. मागले मेळटा.
आणि प्रत्येक जावन सांजूदतात देवाच्या विनवणेन ह्या सुवातेचेर आजपा अद्भुतां घडतात. त्या देखून व्हडा पातयेनी बावर्तान आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगल्या बरें बावर्तान आनी सोंसणे काय आमी मागया. सकट मागणी सोमयाच्या पांयां तळ आमी दवरया. एका भयणीक IELTS एग्जामांत बरें मार्क्स मेळच्या खातीर, एकल्याक UKंत बरें काम मेळच्या खातीर, तेगांचो जागो बऱ्या आमलाक विकोन वयच्या खातीर, एकल्याक गोवाचें मन परिवर्तन जावन बऱ्यान जेवणचें करपा मेळच्या खातीर, दोगांचे गांठी दोगून जावच्या खातीर, चौगांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर, दोगांचे थायरॉयड पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याक बरो घर जागो फावो जावच्या खातीर, एकल्याक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, 7 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, एकल्याक आमाल पिवणेतान सुडका मेळच्या खातीर, तेगांक बरें काम फावो जावच्या खातीर, दोगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावच्या खातीर, एकल्याचें रीण फारीक करून करपा मेळच्या खातीर, एकल्याक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर, दोगांक एलर्जी पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याक दुश्ट शक्तींतले सुडका मेळच्या खातीर, एकल्याक कोर्ट केजींत बरें जजमेंट फावो जावच्या खातीर, एकल्याक शिकोवन बरी मोत लाभच्या खातीर, एकल्याची डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्या खातीर, दोगांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर, एकल्यान इन्वेस्ट केले पयशे पाटी मेळच्या खातीर, एकल्याक बरो फुडार फावो जावच्या खातीर, एकल्याक गॉल ब्लाडर सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर, एकल्याक IELTS एग्जामांत 8 बँड्स मेळच्या खातीर, दोगांचे गांठीचे आनी शिराचे दोग गूण जावच्या खातीर, एकल्याचे पांगडाचे दोग गूण जावच्या खातीर, 12 जाणांक प्रत्येक तेसावाबाचो तांणी मागोवंक सांगला. तांचे खातीर आमी मागया. आमची भयण अनिता तिचे खातीर आनी तिच्या कुटुंबा खातीर आनी प्रत्येक जावन तिच्या दोगां भुरग्यां खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगलां. त्या भुरग्यांक आलिशा आनी अनिला खातीर तांचे खातीर तांकां शिकोवंक बरी मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर बरें शिकचे करपा मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या भयणी खातीर त्या कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर मागया. तशेंच एका भावान ताणें 12 वर्सां काम केल्लो सांबाळ ताका मेळोना. हे पयशे मेळच्या खातीर संबंदीत मनशांच्या मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या खातीर मागया. तशेंच ताच्या जावय आनी भाव आमाल पियोनेक गुळाम जाल्यात सुडका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या खातीर आमी मागया. एक बरी सैरीक तांच्या कुटुंबांत लाभच्या खातीर एकल्याक मागोवंक सांगलां. ताचे खातीर मागया. ताजो जागो घर जागो बऱ्या गिरायकीक मेळच्या खातीर विकोन वयच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या भावाच्या तेसावां खातीर आमी मागया. ते हांगासर एक कुटुंब आयिल्लें त्या कुटुंबांत भुरग्यांच्या भलायके खातीर मागून सांगलां. तेचो दादलो आमाल पिवन एक वळख जावन कुटुंबांत कश्ट जाता ताका सुडका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या भावा खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी एका भावाक सैरीक मेळच्या खातीर प्रायज जावन येता सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या भावा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी सबाज जाणां ह्या पवित्र तळाक येता. जायतीं जाणां हांव सबाज जाणां मागता म्हणून बसयता. हरी एकल्याचें तांचे तेसावां ह्या घडये हांव उबान दिता. नांवां काडिना. नांवां काडीच नासतना तांच्या तेसावां खातीर जे कोणाक हांवें मागता म्हणून बसयलां हरी एकल्याक मागणी तेसावां ह्या घडये हांव उबान दितना तुमी मोगाचें न्हू. तुमचे कडेन मागोवंक सांगल्या खातीर आनी तुमकां कितें मागोवंक आसा ह्या गरजां खातीर ह्या घडये ह्या पवित्र थळार तांची सर तेसावां मागणी सांजूद देव मारिपाक सर्गीच्या बापा ते आमी उबान ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. अरदान तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू नमान तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू प्रणिपा तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 मोगळा जेजू या पवित्र तळार ही भाव भयणी आयल्यान आज वडा पातेरीन बरोवशान तांची मागणी उबान दिता. थंय आमच्या वडिलां मारिपाक बसयलां. या पवित्र तळार येवन जे कितें मागतात तांकां मेळटा म्हणून तुवें बसयलां. तर आज विशेष सकत देणी या घडये या सुवातेचेर वाडोवन दी. या भाव भयणी बरी भलायकी बरेपण तांणी आशिल्लें
मागले बरेपण तांकां लाभय तांची मागणी तुज्या मुखार पावोवन दीत तुजी मजत तुजी कृपा तांकां लाभय तुजी पवित्री तुजी महिमा हांगासर उगडापी जावं सगळ्यांक बरेपण लाभून दी आपोड 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 touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus be your mighty power flow into them आपोड 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 तुमया touch them Lord Jesus touch them bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोळम बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावन दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवसरींचे केरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवां तेगेन तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे मन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया मोगाचे न्हू आमकां ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात लाभलेल्या सकट बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया तसो उपकार आमी आठोवया प्रत्येक जण हांगासर मागिल्ल्या मारिपात जायतें बरेपण आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान लाभलां मोगाचे न्हू हें सत जावन आसा प्रत्येक जण आमकां आत्मीक बरेपण मतीक समाधान संतोष कुडी भलायकी बरी न्हीद हें सगळें ह्या पुणतेळार मागल्या मारिपात लाभलां लाभून आसा त्या देखून एक घडी भर धन्या देवाक आमी अर्घ दिवया तसो उपकार आमी आठोवया 5 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात दोगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात तेगांचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात एकलेचो बांदतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात एकल्याच्या पैना वेळार राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्घ दितात एकल्याक बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात 10 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितांत लाभलेल्या खातीर अर्घ दितात ह्या भोवणां सांगता आमी मेळया धन्या देवाक आमी अर्घ दिवया धन्या देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू आनी सांगात आमी गावया हांव अर्घ दिता जेजू हांव अर्घ दिता जेजू हांव अर्घ दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्घ दिता जेजू हांव अर्घ दिता जेजू हांव अर्घ दिता जेजू काळजां मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांच्या सेवकाच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे चवथ्या संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर त्या सवान जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या स तुज्या भुरग्यांचे काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या दयाळ बाबा भाऊ ते जिणये सांगाती मेळा नासतना कश्टांच्या सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा चलये भुरग्यांच्या देण्या खातीर तुका अर्घ दितना सक्कड चलया भुरग्यांक तुज्या पांयान तळ समर्पण करता तांकां बळ भलायकी दी मतीक समाधान संतोष दी तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा चलया भुरग्यांची मोगान जतन करून तांच्या कुटुंबांच्या संबंदी जाल्यांक तुजी कृपा लाभय तांकां सक्कड ह्या चलया भुरग्यांक सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतल्या राखून सांबाळून व्हर म्हण आमी मागता
मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुया सर्वेस्परा इस्रायल आमास गाजांत थंयसर झुजाचें वातावरण रावलां शांतीचें वारें थंय वालता जे कितें सुडका थंयसर कैद्यांक तशेंच थंयसर किडनॅप केल्ल्यांक लाभोवन आसा हें बरें काम मुंदसून वचून दी शांती समाधान शाश्वीत तरान त्या सुवातेचेर राज जावं दी म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसुया मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकोतीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवशा तुका मिलो मारता आमी बदे सेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव बोल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मुगळे दुलबी अंकारी मरिये बघेवन ते देवाचे मामोत्सव विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावोवच्या खातीर पिडेस्त भावंडांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण करुया त्रिएक देवाक महिमा मान दिवन सांगता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुतात जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जाय घेवचें तितलो तो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सैब सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी गोश्टांच्या तुझ्या साकर आणि साकणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव देवन जिवा बरीत कर अशें पातकांडली नितळ जावन पिडे शिड्यांतली गुण जावन वेगीन आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्गाने संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुम्या वर त्यांच्या बुजोंदरा तुझी मीत मेहनतली दयाळायन मी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका चूक समजून आनी मानभेद पयस करून एकामेका काळजून तावन बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरून सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हणलें बगोवन दी दयाळ सुमी सदांच तांच्या सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटीन दी मेळोवन दी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेतान राज करता सस्तांच्या आसनाक सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकोतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमच्या सांगता आसा तो तुमचे समे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावून आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्याच्या जेजूच्या शिरांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट भस्मडूं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो दिव्यरिस्तराविया मोगाच्यान मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या आराधनान कोसुया सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगत आमी कोसुया ते जेजूक मान महिमा आमी दिवया आमची जिवी ताका समर्पण करुया या जेजूक स्वागत करून आमी गावया देवा बापा आराधन करिया जेजू सोमियाक नमन करिया देवा बापा आराधन करिया जेजू सोमियाक नमन करिया पवित्र आत्म्याक आमी नावड्या पवित्र
पवित्रत्म्या कामी नावड्या त्रिये देवा करसून वाकण्या त्रिये देवा करसून वाकण्या देवा बापा कमी मान करिया जेजू ख्रिस्ताचे नाव गाव्या देवा बापा कमी मान करिया जेजू ख्रिस्ताचे नाव गाव्या पवित्रत्म्या कमी गाजया पवित्रत्म्या कामी गाजया त्रिये देवा समोर कया त्रिये देवा समोर कया बापा नमान तुका जेजू सोम्या होगला तुका बापा नमान तुका जेजू सोम्या होगला तुका पवित्रत्म्या स्तुती महिमा पवित्रत्म्या स्तुती महिमा त्रिये देवा करगामी दिव्या त्रिये देवा करगामी दिव्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो या बहु पवित्र सक्रमेंटा मोगार आमी सरपडल्या मोगाच्या न्हू त्रिएक देव आमचो या बहु पवित्र सक्रमेंटांत आमचे सांगत आसा ते तिगी जण सांगत आसता आमचो देव त्रिएक देव या देवाक आमी आराधन केलें स्तुती केलें नमान केलें या देवाचें हजरपण आमी वळखून घेतलें या बहु पवित्र सक्रमेंटांत आमचो देव खरो देव जिवो देव मोगाच्या न्हू तेलगुंदईच्या वांजेलांत आमचो जेजू आज आमकां म्हणटा मनशापोत साब्बत सोदनी मनशापोत साब्बत सोदनी तो दनी आमी न्ही आमी केवळ साकर मात्र मोगाच्या न्हू आनी त्या देखून म्हणलें साब्बत मनशा खातीर मनीस साब्बत मनशा खातीर मनीस साब्बता खातीर न्ही आनी तो देव मनीस जाल्लो मनशापणान बरयल्लो आनी ताका बरें करूंक कोणें आडखळ केली ना तो सगळ्यांकी बरें करीत गेलो हरी एकल्यागे तो पावलो हरी एकल्याचे दुखां बसलें आनी त्या दिसांनी मात्र न्ही आजुनी मोगाचें न्हू ताका बरें करूंक कसली अडखळ ना आमी थोडे पटी चिंतूंक बरो आमी तें केलें आमी हें केलें त्या देखून म्हाका तो बरें करिना तो म्हाका आपडना ताजे आशिर्वाद म्हाका वाळानंद म्हणूंक बरो काल एकलो म्हजे कडेन आयिल्लो उलयतना म्हणालो फादर
आतां जी बायल म्हाका म्हणाली तो पी येता मस्त पी येता कित्याक ताणें मस्त सोरोप मारल्यात आनी तो ताका दोस मस्त सोरोप मारल्या तो दोस आनी त्या देखून ताका बरेंपण जायना ताच्या जिवितान देवाची बेसांवां वाळाना ताका आनी त्या देखून ताच्या जिवितान बरेंपण जायना ना आमच्या देवाक बरें करूंक खंयची अडखळ ना मोगाचें न्हू कित्याक तो बरो देव ताका एकच गोश्ट आसचें बरें करूंक मात्र ताका मोग करूंक मात्र गोश्ट आसचें आमचो हर एकल्याचो मोग करता हर एकल्याक बरें करता कित्याक तो मनशापणान भरलेलो आमी थोडे बरी मनशां आमचें मनशापण वगडावन आमी मन जाती बरी जाता व्याघ्र आमी जाता राग मसूर हागे जिद्द फारीकपण असली चिन्ना पूण तो मनशापण घेतलो मनशापण वेंगुल्लो मनशापणान भरिल्लो आमचो हर एकल्याचो मोग करचो तसलो आमचो देव मोगाचें न्हू आमच्या सांगाता ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा आयच्या वांजेलान न्ही कालगी पोर करना सकाळीं आमी वांजेलो मिसा वेळा वाचलो तांतूं साब्बत विशांत आनी एक गडीत आसलें आनी तोवळ दुसरे जाले तुजे सीस उपास करिनात आनी तोवळ जेजू म्हणालो होरेत तांचे सांगात आसतना उपास कित्याक वरेत कान व्हरतले तोवळ उपास करतले मोगाचें न्हू आमचो वरेत वो आनी ह्या दिसांनी आमी पळयलें मस्त काजारां तुमी काजारां गेल्ल्यात थंय पळयलें की कोणी काजारां गेल्ल्या कडेन रडचें व्हंकल मात्र उपसून दितना मात्र रडता नाजाल्यार कोणी रडटा गी संतोश आनी थंय डान्स आनी कितें कित्याक वरेत आनी व्हंकल त्या कार्याचें केंद्र एका कार्यांत काजाराच्यांत व्हंकल आनी न्हवरो वरेत आनी व्हंकल आनी त्या देखून संतोश सकाळीं नाचतात आनी कोणी काजारां गेलीं जेवी नासता वाटी येता गी घट्ट जेवून येता कित्याक न्हवरो व्हंकल तांचो संभ्रम आमी संभ्रम संतोश पावता मोगाचें कोणी बेजार आयना आसना आनी जर तर वो आमच्या जिविताचो वरेत जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो वरेत तो जाल्यार आमी बेजार करूंक दूख पावोवंक खंत करूंक निराशी जावंक वेळ ना मोगाचें न्हू आमी सदांय संतोशान आसाचे दादोसपणान आसाचे कश्ट नातले कोण आसा पिडा शिडा नातले कोण आसा वजें नातले कोण आसा कोणी आसा जाल्यार अंडा घेया कोणी ना सगळ्यांक एक न्हय आनी एक खंत आसा एक न्हय आनी एक पिडा आसा एक न्हय आनी एक सामोसो आसतात हर एकल्याक आसा पूण ह्या सगळ्यां सांगाता आमी ताचे सांगाता संतोष पावाचे म्हाका आमी ताचे सांगाता संतोष पावाचे कित्याक आमचो वरेत तो थंयसर दूख बेजारायक जागो ना थंयसर निराशेक जागो ना मोगाचें न्हू एकच संतोष त्या देखून आज ह्या आराधना वेळार आमी सगळ्यांनी संतोष पावाचे नाचाचे थाळयो पेटीचे उल्हासान आमी दादोसपण बगाचे कित्याक आमचो वरेत आमच्या सांगात आसा आमचो सोमी आमच्या सांगात आसा त्या देखून तो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सांबावलो अध्याय 4 वाक्य 4 कितें म्हणटा सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा सोम्यातय तुमी सदांच संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा एक घडी म्हजे सांगाता म्हणा आपल्या सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता परत्यान हांव सांगता संतोष पावा सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता परत्यान हांव सांगता संतोष पावा तरी मोगाचें न्हू ह्या काळजांत ह्या मनांत ह्या कुडींत कितेंय कश्ट बेजाराय आसा दूख आसा ताका सांगा ताणें कालें म्हणलें कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजेच अशी येया हांव तुमकां विशय दिता आमचे दूख तो घेता आमची पिडा शिडा तो घेता आमची बेजाराय खंत सगळें तो घेता आमकां कितें समाधान ना असमाधान आसा तें सगळें तो घेता निराश कितें आसा तें सगळें तो घेता कितें बेंबिरांत आसा सगळें तो घेता आमकां कांय नाका मोगाचें सगळें ताका दिवया ताच्या पांयान ताळें समर्पण करया तो आसो आमचे खातीर मोगाचें त्या देखून आमी कितें म्हणा जाय कीर्तन 16 वाक्य 11 ती आमचे जायते तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख त्या देखून आमी संतोष पावाचे दादोसपण पावाचे आनी हें आमी म्हणाचे कालें म्हणाचे तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचो सूख ताणें दिवचें आमकां तें मोगाचें न्हू ताचें वर्तें तेणें
तो आमकां दुसरें दिवंक साकाना तेन्ना आमकां दिता आनंदाची भरती संतोष उल्हास दादोसपण तो आमकां दिता मोगाचें त्या देखून एक घडी सांगाता म्हणया बळ्या तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख ससनाचें सुख तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख ससनाचें सुख परतून एक सगळं आमी आमचे हात दोनयात आमच्या हृदयाच्या दोरयान दोळे दामया ही उतरां परत एवढी तिसऱ्यान म्हणटा भावार्थान तुम्ही सांगाचे सोम्याक पातयेनीन सोम्या सांगाचे तूं आसाय म्हजे सांगाता हांव संतोष पावता आनी हांव पातयेनीन म्हणटा म्हणून तुम्ही म्हणा तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख ससनाचें सुख ससनाचें सुख ससनाचें सुख ससनाचें सुख ससनाचें सुख एक घडी सोम्या कडेन उलया संपूर्ण तरान आमकां ताच्या पांयां तळ समर्पण करया मोगाचें न्हू आमचे सगळे सुख दूख ताचे कडेन सांगया उलया तुमकां समजोवचो संपूर्ण तरान समजोवचो तुमचे सुख दूख पळोवचो आदार सांगात दिवचो एकलो आसा तर तो सोमी आमचो वरेत तो सुधणी ताचे कडेन सांगया उलोवया मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन आमी मागया संतान डिक्रोजो ताका आज सर्जरी आसा ती बऱ्यान जावचे खातीर आमी मागया ह्या आराधना वेळार सुनीता म्हणल्याचें बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान ताका दोगांयकी ह्या सुमयाच्या पांयां तळा ह्या आराधनेच्या सुरवेर्त आमी समर्पण करया तांचे खातीर आमी मागया तांणी आशिल्लें बरेंपण दिवन दी सर्जरी बरी जावन दी बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवन दी आमी मागया मोगाचें न्हू तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता येसुम्या तुका आमी आराधन करता येसुम्या तूं आमचो देव जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमचो तुवें मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता तूं येसुम्या आमचो जिविताचो केंद्र जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या तूं आमच्या जिविताचो होरेत जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता तुवें येसुम्या आमच्या जिणयेंत संतोष दिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या तूं सदांच आमचे सांगात आसाय देखून आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमकां तुवें पातकांतले सोडयलां खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या तुवें आमची आज पर्यंत जतन केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमचे जिणयेचो उजवातून जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता तूं येसुम्या हर एकल्याक बरें करीत वेताय देखून आमी तुका आराधन करता तूं येसुम्या आमचे जिवीत सोलोन व्हरताय देखून आमी तुका आराधन करता येसुम्या तूं आमी उलो मारतना आमकां आयकताय देखून आमी तुका आराधन करता येसुम्या केदीस हांव तुका विसरचो ना म्हणल्यार बसोवणे खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या आमच्या जिविताक शांती समाधान तुवें लाभयलेल्या खातीर आमी तुका आराधन करता तुवें येसुम्या आमकां लाभोवच्या सकट बरेपणा खातीर आमी तुका आराधन करता येसुम्या तर आमी सगळां उबे रावया त्रिएक देवाक आराधन करन नमान करन हे गीत आमी गावया थळयो पेटया संतोषान आमी गावया कित्याक होरेत हांगा आसा संतोष उल्हास तेरेकून तोंडार संतोष आसाचे थाळी आनी बर्म आसा जाय मोगाचें न्हू आनंदान नाचोन म्हणल्यार बरें हें गीत आमी गावया आनी देवाक आमी आराधन करया कित्याक ताणें आमकां बरें करचें ताणें आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा
पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा व्होळा संतोषान वरत्या दळबारा व्होळा संतोषान वरत्या दळबारान देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा मोगमाई पसार खऱ्या भावार्था मोगमाई पसार खऱ्या भावार्थान जेजू सोम्या कवळी कोसान करूया महिमा जेजू सोम्या भोगले गोसान करूया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रात्म्या कसून आम्ही दिव्या महिमा पवित्रात्म्या कसून आम्ही दिव्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक महिमा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान रोमागरां बरयल्लें पत्र अध्याय 15 वाक्य 13 म्हणटा देव बरोवशाचे मूळ तुम्ही ताचे दवरलेल्या भावार्थ उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान बरो त्या देखून बरोवसो हे जुबलेवाचे वरास बरोवशाची यात्रिका हो विशय आमी नियाळ करता आनी ह्या संवसारांत आमी सगळां पळयणारी बरोवशान आमी पळयन करनासा बरोवशान यात्रिका जावन आमी मुखार वचून आसा मोगाचें एकली आमी बरोवशान आनी आमी पळयता आमचो बरोवसो निरपळ जायना मोगाचें आमचो बरवळो निरपळ जायना आमचो बरोवसो आमी मागले आमकां मेळटा मोगाचें हें सत जावन आसा बरोवशान आमी मागचे मागले आमकां मेळटा मोगाचें हें सत आमी उडासन दवरचें हर एकल्यानी आमी बरोवशान मागोवंक जाय मागाचें कित्याक आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें थोडे दिसा आदीं एडिक्ट जाल्ले सोऱ्याक प्रत्येक जावन म्हजे कडेन आयिल्ले वैयक्तीक तरान आनी अशें तांचे कडेन उलयतना तांणी एक कदाळें म्हणजे मस्त जाणां तुमी आयकलां कित्याक पियेवचें म्हणून विचारलेल्या वेळार कालें म्हणचें कित्याक पियेवचें टेन्शन म्हणून टेन्शन जाता देखून पियेवचें देखून हांवें सांगलें तांकां हांवें कदाळें सांगचें
म्हाका आसा काही टेन्शन इतलें आनी तितलें न्ही तर टेन्शनाक पियोवचें जाल्यार वेच्या 4 बोटले मुखार दोन पिवून तर रावचें म्हणून म्हळ्यार पियेल्ल्या कुठलें टेन्शन रिलीज जाता जाल्यार आमी सांगचें पियेल्ल्या कुठलें एक पटी टेन्शन रिलीज जावंक बरो कित्याक म्हण आम्हाला आसताय समाधान एक पटी बरो पूण तें पिरवताना परतून थेंत मोगाचें मोग जाल्लें ना तर पिवूनच आसाचें ताका लागून मस्त बडी एडिक्ट जावचें त्या खातीर कित्याक म्हळ्यार टेन्शना खातीर म्हण पियोवचें इल्लो समा आसता मागीर परतून टेन्शन परतून पियोवचें तशें पिवन स्टर्ट जाता विपरीत जाता मोगाच्यान पूण हे सोमयाचेर पातयेन दवरल्यार सोमयाचेर विश्वास दवरल्यार ताचे की वर्तें रिलीज आमकां रिलीफ दुसरें मेळना समाधान आमकां दुसरें मेळना मोगाच्यान हें सत जावन आसा सोमयाचेर आमी पातयेन दवरले जाल्यार सोमयाचेर आमी विश्वास दवरलो जाल्यार आनी एकलो म्हाका इंजिनियर शिकला तोय सोऱ्याक एडिक्ट जाल्लो आतां कंप्लीट सोडलां आनी एका वेळा एक दीस सोऱ्यांत वीक घालून पियोन मोरोंक ताणें निर्धार घेतलो म्हाका सोऱ्याक वीक घालून आनी थोड्या तेंपा पयलें वर्सां पयलें म्हजे लागीं आयिल्लो कावन्सिलिंगाक तरणाटो बरो भुरगो ना म्हणना पूण ताजे उपरांत कंप्लीट सोडलां आतां संपूर्ण बरो जाला आनी आतां म्हणटा देवान म्हाका सोडूना देवान म्हाका सोन घालूना देवान म्हजी जतन गेली देवान म्हाका बरो केलो फाटी हाडला आनी आतां दुसऱ्यांक सोरो सोडच्या खातीर हे मिटिंगांक इतरांक आपोवन व्हरता आनी म्हजे कडेन हांगासर म्हणटलो फादर पक्षिकेरेंती तुमी हे मिटींग सुरू करीचे बाद हांव म्हज्या वट्टो एकल्याक आपोवन हाडून येता तुमचे कडेन उलोवन दी तुमी मिटिंगां सुरू करा बादर हांगाय साबारांक बरेंपण मेळाचें बादर बरें जायचें जेजू वरवीं एकल्या वरवीं बरेंपण जाता बादर म्हज्या जिवितांत जालां हेरांच्या जिवितांत जाता आतां जायतो वावर करता शिकतेत आसा कुटुंबांत जायतो वावर करता नवेंच जिवीत बांदून हाडला मोगाचें त्या लागून बरवोसो केन्नाय निर्पळ करना त्या लागून आमचो देव आमच्या बरवोशाचें मूळ हेच्या पयल्या वचपांत ते शब्द आमी आयकले अ गॉड इज द रूट ऑफ आवर होप आमच्या बरवोशाचें मूळ आमचो देव जावन आसा आनी ताचेर बरवोसो दवरल्यांक कांयत उणेपण बगना मोगाचें त्या लागून तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 म्हणटा आमचो बरवोसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन आमचो बरवोसो तो आमचे बरवोसो तो ताचेर बरवोशाच्या उपकेन आमकां जायतें बरेंपण जाता मोगाचें हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 20 म्हणून म्हणटा आमी पासारतावन तो बरवोसो तिरासानेन सांबाळया कित्याक आमकां बसोवनी दिल्लो देव सदांच विश्वासी हांवें व्हडो शर्मावळारी सांगलें तेंत आमकां बसोवनी केल्लो देव विश्वासी देव आमचो बरवोसो तिरासानेन सांबाळया एक घडी म्हज्या सांगात म्हणा पळया आमी पासारताव तो बरवोसो तिरासानेन सांबाळया कित्याक आमकां बसोवनी दिल्लो देव सदांच विश्वासी आमी पासारताव तो बरवोसो तिरासानेन सांबाळया कित्याक आमकां बसोवनी दिल्लो देव सदांच विश्वासी जर ताणें मुळान जाल्यार कश्टांतल्यान वाजन वयतल्यान म्हजे सशी येया हांव तुमकां विशव दिता मोगाचें आमचे विशव आमचे समाधान आमचो संतोष तो ताचेर बरवोसो दवरल्यान कांयत उणेपण करिना मोगाचें हें सत जावन आसा कितल्या जाणां कडेन उलयतना हर एकल्यान म्हणजे तेंत म्हजो बरवोसो निर्पळ जावना हांवें मागिल्लें ताणें दिलां म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण ताणें केलां हें हर एकल्याचें बोगना हें जावन आसा मोगाचें त्या देखून आयचें पयलें वासाप आमी सांबावलाच्या पत्रांतलें आयकलें कितें म्हणटा भावार्थान आनी तिरासाने राखाचे आजत न्ही फाल्यांत न्ही परवांत न्ही एक न्ही आनी एक दीस आसा बरेंपण मेळटा थोडे दीस राखाचे थोडे दीस त्या देखून भावार्थान आनी सोंसणीकायेन रावून जाल्यार आमचें थंय बरेंपण वालता त्या देखून आमी किर्तनकाराचें उतरां आमची गणगेजय आनी आमी इतलेंत म्हणा जाय मोगाचें न्हू देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो बरवोसो तोच म्हजें कडाप म्हजें तारान म्हजें कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना आमी धैर्यान हर एका दिसा तें म्हणाचें एक फावटी आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचे दवरया भावार्थान पातयेनीन ही उतरां म्हजे सांगात म्हणा देवा थंय मात्र
देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तस म्हजें काडाप. तस म्हजें खडप. म्हजें तारण. म्हजें तारण. म्हजें कोटे. म्हजें कोटें. देखून हांव केदींच हालसो ना. देखून हांव केदींच हालसो ना. परतून एवटी संतोषान धैर्यान म्हणया आमचो देव विश्वासी मोगाचे आमचो देव आमच्या सांगात आसा. तेणे व्हडा पातयेन म्हणया देवा ते मात्र. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तस म्हजें खडाप. तस म्हजें खडप. म्हजें तारण. म्हजें तारण. म्हजें कोटें. म्हजें कोटें. देखून हांव केदींच हालसो ना. 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 मोगाच्यानो एक गीत आमी गावया. तोच आमचो आसरो मोगाच्यानो. ताचे विनी आमकां जिवीत ना बोल ना. आमचें सगळें जिवीत चलोवन वचें ताणें तरी करून ताका आराधन कर. ताचेर संपूर्ण पातयेन विश्वास दवरून हें गीत आमी गावया मोगाच्यानो. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो राखणदार. तूं म्हजो मोगाळी. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो राखणदार. तूं म्हजो मोगाळी. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवन सोदता. सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. सुमयाक संगी हांगा आसा. आमचें संपूर्ण समर्पण करया. हांगा आमचो बरवसो भवार्थ ताचेर आमी दवरया मोगाच्यानो. तुमकां संपूर्ण ताच्या पांयां तळा दिया. ह्या घडी आज जपा अद्भुतां घडटात. पातयेनीन बरवशान सांगा सुमी हांगा आसा. म्हजे कश्ट दूख घेवन हांगा आसा. म्हजी पिडा शिडा घेवन हांगा आसा. म्हजे बेजाराई घेवन हांगा आसा. म्हजे निराशपण घेवन आसा. कामाच्या सदनेर आसा. काम ना. निराशे जाला. सुमिया तुज्या पांयां तळ आसा. सैरीक सोदून आसा. सैरीक मेळोना. निराशेन आसा. सुमिया हांगा आसा. पळय म्हाका. पळय म्हाका. सुमियाक समर्पण करया मोगाचें. तोच आमचो सोडवणदार. तोच आमचो शिकोवणदार. तोच आमची गठाई मोगाच्यानो. तोच आमचो देव. ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. दुसऱ्या कोणाचेरच बरवसो पातयेनी दवरूंक हांव साध्य ना मोगाच्यानो. ते लागून त्या देवाक संपूर्ण शरणागत जावया. आराधन करया. स्तुती करया. तूं म्हजो सोडवणदार. तूं म्हजो शिकोवणदार. तूं म्हजी गठाय. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार. तूं म्हजो शिकोवणदार. तूं म्हजी गठाय. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवन सोदता. सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. परत समर्पण करया. संपूर्ण दरान जेजूक कितें समर्पण करूंक जाय करा. आनी सांगा हांव हांगा आसा म्हूण सांगा. तुज्या आजारपणांत आसा म्हूण सांगा. जेजू आपडटा. जेजू गुण करता. जेजू भलायकी दिता. Touch them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Heal
them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. तुझ्या हजरपणात असा आपोड सोमिया, तुझ्या हजरपणात असा आपोड तांका, आपोड सोमिया गुण कर, भलायकी वळई सोमिया, बरेपण दी सोमिया. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. May your mighty power flow into their life, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो बरोवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगोर हे पयल्या वचपाचें एक वाक्य आमी आयकल्लें जाल्यार उडास आसा जाल्यार बरोवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगोर. कितली सोबीत उतरां म्हळ्यार त्या देखून बरोवसो हें गरजेचें. एक तरणाटे चली थोडे तेंपा पयलीं म्हजे कडेन उलयतना ताका इंटरव्यूवाक गेल्लें कामाच्या आनी थंयसर धैर्यान गेल्लें, जायते मागणें मागून बरोवशान गेल्लें. पूण इंटरव्यू फूड करतना मस्त कस्ट आसली, ताणें तितलें बरें करूं ना. एखाद्याचें खावचें भिरांत रडतलें फाटीं आयल्या उपरांत, कितें जाता कोण ना, कालें जाता कोण ना. पूण हांवें एक उतार सांगलें, कांय भिये नाका, तूं पास जाताय, बरे मार्क्स मेळटात. पूण तें म्हाका म्हणालें, वय फादर देवाचेर पातयेनी आसा, देवाचेर विश्वास आसा, देवाचेर म्हाका बरोवसो आसा, हांव मागलां, हांव मागून गेल्लीं. आनी ताका सांगलें, तुजो बरोवसो निर्पळ जायना, तुजो बरोवसो तीर सांबाळ, तुका बरेंपण मेळटलें आनी बरें फलितांश तूं जोडटलें म्हणून हांवें ताका सांगलें. मोगाचेनो आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. मोगाचेनो हें सत जावन आसा. आमच्या देवाक सक्कड संगते साध्य. म्हाका उडास आसा, म्हजो मोगाचो दोतोर ग्लेन, ताचे कडेन हांव उलयतना पोरू एका पाद्र्याक येयलो म्हज्या सांगाता. आनी तो पाद्र्या म्हणालो, मुस्तू दाक्तरां कडेन ताच्या भयणीक आपणोवन गेल्लो खंय, मुस्तू दाक्तरां कडेन ताच्या भयणीक आपणोवन गेल्लो आनी मुस्तू दाक्तरांच्या वखात गेलें, कांय बरेंपण जावना. मागीर निमाणें ह्या दाक्तरा लागीं, डॉक्टर ग्लेना लागीं ताच्या भयणीक आपण हाडलें आनी ह्या दाक्तरान ह्या ताच्या पाद्र्याच्या भयणीक वखात दिल्लें. थोडेच दिसांनी संपूर्ण बरी जाली, भलायकी मेळ्ळी. आनी त्या देखून हो पाद्र्याप त्या दाक्तराक म्हणटलो, तुमचें वखात बरें लागता, तुमी आपडल्यार उलयल्यार बरें जाता म्हणून तो ताका म्हणटलो. मोगाचेनो हांवें कित्याक सांगलें म्हळ्यार, जर तर एका दाक्तराच्या ते पातयेनी विश्वास जाल्यार, एक दाक्तर बरें करूंक बरें भलायकी जोडून दिवंक शकता जाल्यार हाचेर कितली पातयेनी आसना काय. हाचेर भवार्थ बरोवसो दवरल्यार आमचो भवार्थ बरोवसो केन्नाय निर्पळ जाल्लो आसा की मोगाचेनो ना. मोगाचेनो त्या देखून तो मार्काचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 25 तावन आमी वाचलें जाल्यार ती एक लांब गडीत थंयसर आसा. आनी थंयसर एक गडीत 12 वर्सां जावन रक्तस्रावांच्या पिडेन कश्टांची ती स्त्री. आनी वांजेलांत वाचलें जाल्यार सबार दाक्तरांच्या हातांत ती पडिल्ली खंय, सबार दाक्तरांच्या हातांत पडली. सबार दाक्तरांनी तिका वखात दिल्लें, वखात तिणें केल्लें, कांय भलायकी बरी पण जावना तिका. पूण तिणें वांजेल म्हणटा जेजू विशांत आयकल्लें, तिणें जेजू विशांत आयकल्लें पवित्र पुस्तक म्हणटा. आनी त्या देखून जेजू त्या दिसा त्या लोकांच्या मदल्यान वेताना ती मुखार वेता आनी म्हणटा कालें, फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. बरोवसो पळया त्या स्त्रियेचो पातयेनी पळया, फकत हांव तेचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें. आनी तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली. तिचो बरोवसो निर्पळ जावना. मोगाचें तिणें बरोवशान कितें केलें तें तिका मेळ्ळें. मोगाचें हें सत त्या देखून आमच्याय जिवितांत बरोवसो निर्पळ जायना. मोगाचें आमी मागलें आमकां मेळटा. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. एक घडी आमच्या दोळे धांपिया, परत आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचे दवरया, सोमयाक सांगया, तुजेरच म्हजो बरोवसो, तुजेर हांव पात येता सोमया, तुजे विने म्हाका ना. मोगाचें दोन दोनीचेर पांय दवरचे नाका, एकच दोनीचेर, एकच सोमयाचेर बरोवसो. हांगा येवन आनी एक कडेन खंय बोटा पडले, आनी खंय माट मंत्रा पडले, आनी खंय बरेंपण मेळटा धांवचें नाका. आमच्या सोमयाचेर मात्र बरोवसो. तो वैजाचो वैज, दैवीक वैज, ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या देखून हाच्या पयल्या वचपान सांगलां, बावर्तान आनी तिरासनेन राख, बावर्तान आनी तिरासनेन राखून राव. तो आपडटा, तो बरें दिता, बरें करता,
बावरतान आनी तेरासानेन सोसणी कायन राखून राव. तेज आमची पातयेनी आमचो बाबार्थ ताचे ते घट करया मोगाचे न्हू. तुमचो म्हजो सोमी आनी म्हजो देव म्हणलें आमी ओळखून घेवया जेजूक आनी सांगया म्हजो तुमचो सोमी हा म्हजो बरो असो, तुमचो सोमी हा म्हजो भद्र आसरो, तुजेरच सोमी हा म्हजे पातयेनी विश्वास म्हणलें त्या सोमयाक आमी सांगया मोगाचे न्हू. फुडें आमी एक गीत गाता तुजेर हांव पातयेता जेजो मोगाळा, तुजेर हांव पातयेता जेजो मोगाळा. ताचे पयलीं तुमची जबाब तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता, तूं म्हजो सोमी, तुजेर हांव पातयेता, तूं म्हजो धनी, तुजेर हांव पातयेता, तूं म्हजें जिवीत चलयणार, तुजेर हांव पातयेता, तूं मनीस जाल्लो देव, तुजेर हांव पातयेता, तूं इम्मानुएल, तुजेर हांव पातयेता, भावार्थ दंडलतना, तुजेर हांव पातयेता, जिवितांत निरास भोगतना, तुजेर हांव पातयेता, जिवितांत सलवतना, तुजेर हांव पातयेता, जिवितांत पडतना, तुजेर हांव पातयेता, पिडेशिडेक वळख जाताना, तुजेर हांव पातयेता, हेरां म्हाका सकयल घालतना, तुजेर हांव पातयेता, हेरां म्हजे विशयान वायट उलयतना, तुजेर हांव पातयेता, हेरां म्हजे विशयान खोबरो करतना, तुजेर हांव पातयेता, म्हजें जिवीत कश्टांचें जाताना, तुजेर हांव पातयेता, पिडेशिडेक वळख जावन निराश जाताना, तुजेर हांव पातयेता, आर्थीक अडचणी भोगतना, तुजेर हांव पातयेता, समस्याक वळख जाताना, तुजेर हांव पातयेता, म्हजी दूख कठीण जाताना, तुजेर हांव पातयेता, म्हजी म्हणली कोण नामन भोगताना, तुजेर हांव पातयेता, 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 सोम्या तुजेर हांव पातयेता. सोम्या तुजेर हांव पातयेता, तूं एकलोच म्हजो इश्ट, तूं म्हजो एकलोच, तूं एकलोच म्हजो सोमी, तूं एकलोच म्हजो सोमी, तूं एकलोच म्हजो धनी. तूं एकलोच म्हजो धनी, सोम्या तुजेर पातयेता. सोम्या तुजेर पातयेता. तरी हें गीत आमी गावया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा, तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो, हरये गंजे म्हाका पावचो. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा, तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. सगळं आमी दिबी घालया बळ्या. मोगाचें लुकास वांजेल अध्याय 24 वाक्य 13 एम्माउसाचें गडीत. आतां हें गडीत घडच्या पयलें जेजू तांचे सांगात आसलो. जेजूच्या मोरणा पयलें जेजू शिसा सांगात आसलो. तांकां केदो संतोश. जेजूचे सांगातपण तांणी भोगल्लें. जेजूचेर पातयेनी जावन दवरलें. जेजू सांगात ते जिवन आसलें. पूण जेजू मेल्या उपरांत, जेजूच्या मरणा उपरांत हे सीस कांगाल जाले, निराश जाले. आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा तांची तोंडां बावुरलीं. वाक्य 17 म्हणटा तांची तोंडां बावुरलीं. निराशपण. जेजू ना, जेजून सोडलां, जेजूचें मुख जालें, आनी कोण गत, आनी कितें, एका तरेचें निराशपण तांच्या तोंडार तांच्या जिवितांत आसलें. मोगाचें आमच्या जिवितांत कश्ट येताना, दूख येताना, बेजारा येताना, समस्या येताना, निराश जाताना हांव कोणूच ना,
हांव एकसुरो देवान म्हाका सांडला, म्हज्या मोगाच्या मनशांनी म्हाका सांडला, म्हजी म्हणली कोणूच ना. म्हणली बगना येवन आमी दुबाव केला मोगाच्यान, देवाचेर आमी दुबाव केला, आमचो बरोवसो जायते बडी सांडला मोगाच्यान. त्या लागून सगळ्यां आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया, निलारार उदारे दवरया मोगाच्यान. कितले गी फावटी आमचो बरोवसो सांडला. हेजे वासाप आमकां सांगता परतूनी बावर्तान सोंसणीकायेन रावंक सांगला, पूण आमी बावर्त सांडला. सोंसणीकाय आमची ओगडायल्या, निराशपणान आमी बुडल्या, आमची तोंडां मुखामळां बावल्यान मस्त बटी. म्हजी म्हणलें कोणूच ना, हांव एकसुरो. आमचे कश्ट म्हणलें ओजे चड जालां, पिडा शिडा म्हणलें ओजे झडायेचें जालां. दुबाव आमी केला मोगाच्यान. सुमयान म्हाका सांडला, म्हजे मागणें आयकोना. म्हणली बगना आमचे ते आयल्यान जावंक बरो. थोडे बडी जीव घाताची चिन्ह आमच्या जिवितान आयल्यान जावंक बरो. मोरया म्हण बोगलां जावंक बरो. हे जिवीत कोणा खातीर म्हणलें बोगलां जावंक बरो. असली बगना येताना मोगाच्यान. तर आज अशीर बवार्थ दवरलेल्या खातीर, असीर बरोवसो जेजूचे दवरलेल्या खातीर, जेजूच्या उतरांचेर तीर बरोवसो दवरना त्या खातीर ह्या घडये जेजू कडेन बक्षांनी आमी मागया. जेजू कडेन आमकां बक्षांनी आमी मागया. आमकां बक्षी म्हणून जेजू कडेन आमी मागया मोगाच्यान. जावंक बरो विविध तरेच्या कश्टाक आमी वळख जाताना आमचो बरोवसो सांडला. आमी निराशे जाल्या. आज सुमया कडेन बरो आमी बक्षांनी मागया. आमी निराशे जाल्ल्या खातीर बक्षांनी मागया मोगाच्यान. बरोवसो ओगडायलेल्या खातीर, आमच्या आनी हेरांचे जिवीत दुखाचे कश्टांचे केल्ल्या खातीर मोगाच्यान. बरें करूंक अवकाश आसल्यार बरें करिनातल्या खातीर आज आमी सुमया कडेन बक्षांनी मागया. बक्षांनी मागया. आमचे दोनी हात उदारे आसून दीत. सुमया कडेन आमी बक्षांनी मागया. आमी बरोवसो सांडलेल्या खातीर, आमी निराशे जाल्ल्या खातीर आमी सुमया कडेन मागया. बक्षांनी म्हाका बक्षी म्हूण मागया. म्हाका बक्षी सुमया म्हूण मागया आनी त्या जेजूक आपोवया. आमचे ते हर एकले ते आपोवया. आमकां बक्षूंक ये सुमया आमकां बक्षी म्हूण ताजे कडेन मागया. हें पवित्र उदक आमचेर पडटाना तसो सुमी आमकां सक्कड पातकांतलें अस्करकायेंतलें उणेपणांतलें दोन नितळ करून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो गिता, पातकां मदीं बक्षिता. जेजू 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 जेजू. मुझे पासत मेलोय तू, म्हजो बरो गोळी तू, सदांच म्हाका राखताय तू. कोरस म्हजो सोमी तू. जेजू 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 जेजू. मोगाच्यानो परवा 25 तारीख राष्ट्रीय चलयांचो दीस. ते लागून आज आमी चलयां भुरग्यां खातीर विशेश तरान मागता हांव मोगाच्यानो. हांगासर आसूंक बऱ्यो, थोडी आमच्या घरांनी आसूंक बरो, कुटुंबांनी आसूंक बरो. आज इस्कोली आसा, इस्कोला गेल्यान भुरगीं आमची चलये भुरगीं, आज आमी तांचे खातीर मागता विशेष तरान. हांगासर कोणी चलयो आसा जाल्यार, चली भुरगीं काजा जायनातलीं चलयो आसा जाल्यार एक घडी मुखार या. कोणी आसा जाल्यार उठोवन मुखार या. आमी तुमचे खातीर विशेष तरान मागता. तुमच्या नांवार दुसऱ्यां खातीर, हेरां खातीर मागता. कोणी चली भुरगीं हांगासर आसा जाल्यार
सलियांचो दीस आमी संभ्रमच्या ह्या वक्ता सक्कड सली हांगा खातीर मागता. कोणी आसा जाल्यार हांगा उठोन मुखार येवचें. आमी तुमचे खातीर तुमी हांगासर सक्रामेंता मुखार येवचें, दिबेर पडचें. तुमी दिबी घालतना आमी तुमचे खातीर आज विशेशताना मागतना तुमचे मुखार सक्कडां खातीर आमी मागता. सक्कड सली ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागता. विशेश तरान तुमकां सोमयान आपोडच्याक ताची सकत करपा तुमच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी तुमी मुखार हालतरी वयर या, दिबी घाला. उरलीं सक्कड आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. सक्कड आमी उबे रावया. आमच्या कुटुंबान खंडीत चलया भुरगीं आसात, इस्कॉलाक गेल्यान जावंक बरो, शिकतात, कॉलेजीक गेल्यान जावंक बरो, कामाक गेल्यान जावंक बरो, हांगासर येवंक आज तांकां साध्य जावना जावंक बरो. ह्या सक्कड आमच्या चलया भुरग्यांक ह्या पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हाडया, त्या जेजूक समर्पण करया, तांचे खातीर आमी मागया. हांगासर आसल्या ह्या भयण्यां खातीर मागतना आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड त्या चलया भुरग्यां खातीर आमी मागया मोगाच्या न्हू. मुरियमायेक सली जावन आसली, मुरियमायक देवान विसलें, त्या चलयेक एक वर्तें मिसांव तिच्या जिवितान दिलें आनी तिणें देवाची स्तुती गायली. आज ह्यो चलयो भुरग्यो तांच्या जिविता खातीर देवान तांच्या जिवितान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर देवाची स्तुती हांगासर आल्तारीर दिबी पडोवन गायता आसतना देवाचो उपकार ती आठयतना आनी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका चलया भुरग्यां खातीर आमी देवाक हरगां होगळाप दिता आसतना ह्या चलया भुरग्यांचेर देवाची मजर करपा वाळोवन दी, विशेष सकत देणी वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. आमचे उजवे हात ह्या चलयांत आमी उबारून धरया आनी हे हात उबारतना आमच्या कुटुंबांतल्या चलया भुरग्यांक आमी उबारया. हांगासर येवंक आज असाध्य जाल्ल्या विविध कारणां ह्या सक्कड चलया भुरग्यां खातीर आमी मागया. पवित्रत्वाची सकत करपा ह्या भुरग्यांच्या जिवितान, ह्या भयण्याच्या जिवितान वाळोवन दी, तांकां आशिर्वादीत करून दी, तांची शिकाप शिकोवंक बरी करपा, तांचो वावर करूंक करपा एक बरें जिवीत, एक बरो फुडार तांणी आशिल्ल्या भशेन जियोंक देवाचे येवजन मांडावळ तांच्या जिवितान संपूर्ण जारी जावच्या खातीर ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. पवित्रत्वाची सकत करपा तांच्या कुडींत तांच्या जिवितान ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमचो उजवा तांचे देव बांदून आमी ह्या चलयां खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या चलयां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. Holy Spirit, come. Anoint them. Bless them. Come, Holy Spirit, bless them. Anoint them. Fill their life with the powers. सुमिया तुझ्या पवित्रत्वान तांचेर पवित्रत्वान तांकां मुखल्यान वाट व्हरून दी, तांच्या फाटल्यान तांकां जतन करून दी, तांच्या बगलांक रावन संरक्षण दिवन दी. पवित्रत्वान तांच्या वयर आसून सदांच आशिर्वादान तांकां बरोवन दी आनी अशें तांकां सक्कड वायट विघ्नां अवघडांतलें, सक्कड तरेच्या नालिसायांतलें तांकां राखून दी. खंयच्याय वायट संगती ती बली जायनासतना तांचें जिवीत सोबीत नितळ निर्मळ जिवीत बांदून हाडून ह्या चलया भुरग्यांक आदार दी, सांगात दी, आशिर्वादांनी तांचो फुडार तूं नंदन कर. सुमिया असल्या पवित्रत्वान तांचे जिवीत आवत, पवित्रत्वान सक्तेन तांकां अभिषेक कर, तांकां आपोड ह्या घडी. टच देम, ब्लेस देम, जीसस ब्लेस देम. आमच्या घरांनी आसल्या हांगासर येवंक आसत जाल्यार हर एका चलया भुरग्यांक आपोड तुज्या बेस्तावांनी बघ, तांचे जिवीत नंदन कर, आशिर्वादीत कर. बेस्तावांनी बघ, तांच्या सांगात तूं राव, तांची वाट व्हरतो, तांकां बेस्तावांनी बघ, आपोड तांकां बरें कर, तांच्या जिवितांक बरें कर. तुका आमी अर्घ दिता ह्या भुरग्यां खातीर, ह्या चलयां खातीर अर्घ दिता. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for anointing them. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. We adore you, Holy Spirit. मोगाचें आता आमी एनॉइंटींग आशिर्वाद घेता. तुमी थंयच रावा. पयलें तुमी ही मागणी घेवन मागीर तुमच्या जाग्यांक वयचें. उरलीं आमी सगळां ही पवित्र तेलाची मागणी घेवंक येता. भवर्तान बरोवशान घेवया मोगाचें न्हू. ही मागणी घेतल्या वरवीं एक भलायकी बरेंपण मेळटा, कुडीक मतीक समाधान संतोष मेळटा आनी ह्या मागणे मारी पात देवाची विशेष आशिर्वादां आमच्या जिवितां वालतात म्हणल्या बरोवशान ही मागणी आमी घेवया. कुंभाराक आयल्या बरें आमी मुखार घेवया आनी ही मागणी आमचेर आमी घेवया मोगाचें न्हू. पावना
ಮರೆ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ तुझी सकत कृपा वाळून सोमिया या घडी विशेष तरान आपोर सोमिया या पवित्र तळाजान फाटी येताना बरेपण तुझ्या कुडीन वाळून दी मदीक समाधान संतोष बरी भलायकी बरेपण आनी मागले सगळे गायचे दिसा या हांगा पवित्र तळाजान फाटी येताना तांच्या जिवितान लाभो दी तुझी खुशी तांच्या जिवितान वयक सोमिया हर एकल्या आपोर सोमिया हर एकल्या आपोर आशीर्वादित कर तुझ्या बेसवणी नाका बोर सोमिया तुझ्या कृपेन नाका बोर सोमिया तुझ्या दैविक सकत तांच्या कुडीन तुझ्या कुडीच्या शिराशिराने म्हणल्या या घडी वाळून दी सोमिया सगळे बरेपण नाका जाऊन दी सोमिया सकट बरेपण नाका जाऊन दी सोमिया सकट बरेपण नाका जाऊन दी सोमिया थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस सकट आमी दिबी घालया सोमियाचे आशीर्वाद आमी जोडून घेता
एक घडीभर आमकां कितें मागोवंक आसा सगळीं आमची त्या परत ताच्या पांयान तळ दवरया. आमचे सगळे कुटाम गांवांत अशा परगांवांत आसलीं आमची भावंडां प्रत्येक जण आमच्या घरांत आसलीं प्रायवंतां मालगडी पिडेस्त भावंडां तांचो उडास काडया तांचे खातीर मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र तळाक येवच्या सक्कड भक्तीकां खातीर हप्त्या मदें विशेश जावन येवच्या संघाई समियाच्या पांयान तळा आनी विशेष जावन ह्या पवित्र तळाच्या बरेपणा खातीर मंगळाराच्या जेवण आज आमच्या इतर संगती खातीर विविध रुपांनी दान दिवच्या सेवा दिवच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. देव तांकां दराळ बेसांवांनी बरोवन दी बरेपण तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत जावं दी म्हणून आमी मागया. आनी त्याच समियाचे आशिर्वाद जोडूं तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां. Yedawoda sakramenta sastangaman karuya purvila karupambodya navyuriti agarya solvon vechasgadvishya भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी वाढता. आमेन. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना. देवाची स्तुती कर निमाणे गीत आमी गावया. तुका सम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी येता तुजो दैवीक प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडटा. वर्गा तुका कुर्पी सागोरा प्रणाम तुका येजील दातारा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जावं गांवान गांव रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवी जावं गांवान गांव तुका सम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी येता तुजो दैवीक प्रगट करता तुका सदा सरसून आवडटा. मोगाळ पोता सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगेन कुसचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी